शिवलकरवाडा मुळगावा फाटलो खुबसो काळ जालो रस्तो दुरुस्त करचो म्हण मागणी आशिल्ली। त्या प्रमाण ह्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाक सुरवात जाल्या। सुमार 30 लाख खर्च करून ह्या रस्त्याचे काम जातले। RDX खातीर मडगांवच्यान चंदू मांद्रेकार। खूप वर्षाची अशी मागणी असली लोकांची की हे हॉडमिक्स जावपाक जाय। सगळीकडे गावागावांनी रस्ते हॉडमिक्स जातात, पण मुळगावात आमची सुरुवात जाल्ली, पण हो काही कारणांक लागून तरी मातशें फाटी उरलो। पण खूप जाय तरी असून सुद्धा आमचो आज हो कार्यक्रम जाता आणि हॉडमिक्स हे हांगा जाता। याच्यानंतर परत आमची एक शिरोडवाडी थंय आसा, डी लिलाच्या कुशीक आसा, एक हॉडमिक्स उरला आणि एक क्रॉस आहा पळय वॉर्ड नंबर 6 तो उरला, तो सुद्धा याच्यानंतर जातलो। म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की पावसा नंतर सगळ्यांक खबर आसा की ह्या वर्सा भयंकर पावस पडलो, विक्रमी असो पावस पडलो। 100, 125, 120 पर्यंत आमकां गोंयांत मेळटा जवळ जवळ 2.5 इंचाचेर पावस पडलो। ज्या हेतून गोंयच्या मॅक्झिमम रस्त्यांची अवस्था जी आसा, स्थिती जी आसा ती अक्षरशः दयनीय जाल्ली। तुज्या डेली पेपरार फोटो पळयताले, पण तुमकां सांगपाक आनंद दिसता की डिचोली मतदारसंघात खंयचोच रस्तो पाड जावना आणि आमचो केन्नाच फोटो केन्ना पेपरार येवना बाबा हो रस्तो पाड जालो म्हणून। त्या बद्दल जे कॉन्ट्रॅक्टर आसले ते डिपार्टमेंट PWDचे ई असले, जेई मयेकर आसा, एई गांवकर आसा, यांच्यांनी केलेल्या सगळ्या कामाच्या तपासणीन आमच्या खंयच्याच रस्त्याक तसो काय खड्डो पडोना आणि आमी त्या भितून अक्षरशः आमी सुटले। डिपार्टमेंटान स्पेशल हे उघडली, नंबर दिलो आणि एक व्हॉट्सअप हे दिलो की त्या ठिकाणी रस्ते खडे तेंच्यांनी धाडचे म्हणून, पण भितून आमचो खंयचोच रस्तो येवना हे सांगपाक म्हाका खूब आनंद दिसता। आयज तुमकां ह्या कॉलनी रस्त्या बद्दल शुभेच्छा। जे कितें मुळगांवच्या पंचायत क्षेत्रांत कितें उरलेलें आसा ते कोर्ट सोंपल्या नंतर आणि पावस पडच्या पयलीं जात्रा जावच्या पयलीं कितें आसा ह्या गांवची मुळगांवची ताच्या पयलीं आमी पूर्ण करपाचो प्रयत्न करता। हांव आसा, ZP आसा, पंचायत आसा, सरकार आसा तुमच्या वाटसून, तेन्ना कोणें काय भिवपाची न्ही। उमेद दिसता की गेली म्हाका दिसता 2 वर्सां ह्या रस्त्याक लागून दिसता आमी इतके त्रास घेतले आसतले की म्हाका दिसता आमदाराची आणि आमी सभापतीची फाटूच सोडूंक ना काम लायसर। आणि सांगपाक म्हाका इतकी उमेद दिसता की सभापती हे येदे व्हडले पद आसून सुद्धा तेंच्यांनी म्हाका दिसता आमच्या वांगडा एक सादो कोण तरी मनीस खंय तरी डिपार्टमेंटान आमच्या वांगडा येता अशें आमकां दिसतालें। पूण येदे व्हडले पद आसतना सुद्धा ते स्वता फायली घेवन प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी भोवले आणि म्हाका दिसता आता ZP इलेक्शनाची कोर्ट लागतले म्हणून ते भाईन म्हाका दिसता इतकी मेहनत घेतल्या की खरे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तेंचे पयल्यान पयली आभार व्यक्त करता।